I think a new power minister will come. कोणाक मेळटा पावर किशोर हो आता तू सारको मुद्द्याचेर येयला. येवची पडला मुख्यमंत्र्यान तोच मुद्दो ना व्हेरी इम्पॉर्टंट विषय. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ स्थापन करता तशें पांडुरंगान सांगलें तशें की खंय तरी पॉलिटिकल कंपल्शन किंवा मेरिट अशें ना, सारकें व्यवस्थीत समतोल कोणाक जास्तीत जास्त कितें दिवं शकता हेचो विचार करून मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्रिमंडळाची रचना केल्या, हेच्या बद्दल प्रश्नच ना. आतां जर उरल्या खंयची जाल्यार पावर उरला, मायन्स उरल्या, ही दोन म्हत्वाची. पावर आणि मायन्स, PWD म्हणटूच आमकां सुदीन ढवळीकर उगडास येता, पावर आणि मायन्स म्हणटूच आमकां दिगंबर कामत उगडास येता. आणि आता कितें तरी नवीनच बातमी येवपाक लागल्या की कोण तरी म्हणजे कोणाची तरी घुसमट जावपाक सुरवात जाल्या अशें पद्दत आता चर्चा जाल्या. तशी जर घुसमट जालीच जाल्यार ह्या दोन खात्यांक योग्य आणि पात्र मनीस मेळटलो ते सांबाळपाक. तशा पद्दतीची तयारी ही BJPन म्हाका दिसता करून दवरल्या. आता जर तूं पळयशीत जाल्यार आतां उरलीं 3 पावर जे खातें आसा तें बिगर भाजपा कडेन कशेंच वचपाचें ना, तें भाजपाच्याच मनशा कडेन वचचें पडटलें. खंयच्या तरी अपक्षाक मंत्री केलो आनी दुसऱ्या पक्षाच्या मनशाक मंत्री केलो आनी तूं येदें व्हडलें पावर डिपार्टमेंट दिवं शकना. त्यामुळे एक तर कोण तरी भाजपाचो एक मनीस आतांच्या 3 आसतलो किंवा जुनो भाजपा कडेन संबंध आसलेलो मनीस तरी आसचो पडटलो जेणी ह्या दोनूय खात्यांत बरें काम केल्लेलें आसा. सो आतां तें कितें जाता तें बेगीनूच जातलें अशें कालूच मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. तें पळोवया आमी कशें बेगीन जाता तें. एड्युकेशन तूं आमकां जुवारी ब्रिजार व्हरताना सोडटा, मडगांव पावना अजून जुवारी ब्रिजाचें काम कंप्लीट मडगांव पावना तूं, ब्रिजारूच सोडटा आमकां. मातशें मदीं गॅप उरला, तें एकदां घातली फातर तेचेर मागीर जालें, काय मागीर आमी क्रॉस करपाक शकता. एक्सप्रेस वे जालो. तशें प्रमोद आता खुबशे मंत्री डॉक्टर मंत्री नाराजूय आसात की आपणाक एक सामकीच कमी महत्वाची खातीं दिल्या. आतां कमी महत्वाची खातीं ते कित्याक म्हणटात जाल्यार ताका फायनान्शियल एलोकेशन जे आसता ताच्या खातीर तांकां दिसता की हे बारीक खातीं म्हणून. एक्चुअली खातें हे सबंद पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, सत्तरी पासून मुरगांव पर्यंत सगळ्या राज्याचे खातें ते. पूण हांकां दिसता की 100 कोटी दिले, 50 कोटी दिले जाल्यार तांकां ते ल्हान खातें दिसता. खातें जाता लागता. सो अजून किशोरा करेक्शन करपाक अजून 17 महत्वाची खातीं उरलेली आसा. 17 रिवर नॅव्हिगेशन, एज्युकेशन, फायनान्स, सॉरी इन्फॉर्मेशन, पोर्ट्स, एड्युकेशन, इन्फॉर्मेशन पावर कोणाकडेन दितलो अशी तो अपेक्षा कित्याक दवरता. हांवें 17 महत्वाची खातीं उरल्या. सो म्हाका दिसता की आतां जे कांय दुखावलेले आसात तांकां आणखीन एका टप्प्यात एखादें खातें मेळूंक शकता. कांय जाणां जाका 3, 4, 5 मेळ्ळा तांकां येना, पूण 3 आनी 4 जाका कमी महत्वाची 2-3 खातीं मेळिल्ली आसात ताका एखादें महत्वाचें खातें फुडल्या कांय दिसान वचूं शकता. कारण अशी खातीं सुमार 20 खातीं, 17 ते 20 खातीं